पडटलो. आयज काल आमी ही हायवे मेळोंक गेलेले कित्याक तेणी एक नोटिफिकेशन काडलेलें हिंगा की सांगपाक हो सगळे पात्रा देवी ताण GMC कोडे सगळे सर्वीस रोड आहा ते सर्वीस रोड वन वे. आतां आमी हिंगा रावन पळोवंक शकता हे मेस कोल्ले हो आमी तेणें सांगलां आमकां की हो सर्वीस रोड पण हिंगा दोनूय सायडीच्यान गाडयो येता. हे हायवेक ओपनिंग दवरलां. आतां पळय हिंगा कितें कोल्ले मेस ते हे सायडीच्यान गाडी येता ते सायडीच्यान तेका आमी सोजवायलें की बाबा हिंगा लोकांक त्रास जाता इस्कॉलाच्या भुरग्यांक सगल्यांक हांवूय हिंगा ट्रॅव्हल करता हिंगा पावलो म्हणून आमकां कांयच सोदमना हुंयच्यान वचोंक जाय ते देखून आमी कितें सांगलें तेका की थिंगा आतां तेका विचारलें थिंगा इतकें माती घालता कोण तुमी रोड करपाक तुमचो रोड केन्ना कंप्लीट जातलो विचारलें तेका सकल तो म्हणूंक लागलो आमी कोणाक परमिशन दिवंक ना माती घालपाक थिंगा भरून आख्खे रोड गेला काय आनी एक बिल्डींग येता कांयच सोदमना ओन्ली दीस पार्ट फ्रॉम दीस पार्ट टू अरावंड 300 मिटर्स हिंगा सर्वीस रोड ना. आतां हो सर्वीस रोड कित्याक ना खंयच्या बिल्डराक फायदो करूंक सोदता गव्हर्मेंट आनी लोकांक फोंडान घालूंक सोदता हें क्वेश्चन मार्क. आतां आयज आमी फकत हें सांगूंक सोदता ही की हें आमी ताका एक म्हयन्याचो टायम दिता की हिंगा कांय ना कांय सोल्युशन काडपाचें ताणें आनी तें कोणें फिलींग केलां तें हांवें ऑलरेडी तालाटीक इन्फॉर्म केलां ताका सांगलां चॅकलिस्ट प्रिपेर कर म्हणून कित्याक एज पर रिकॉर्ड्स ऑफ द PWD हायवेज they have not given permission neither he said like we require more 4 meters more to acquire the place acquiring घालला तो हाडून कोणें घालला तें आमकां फायंड आउट करतले आमी. तो गव्हर्मेंटाकूय सांगता आनी खास करून आमचो दोतोर सावंत हू इज होल्डिंग दीस प्रोफायल PWD दोतोर सावंता कडेन काल कितें म्हणलेलें पुनर्मरियम कितें बरियम म्हणून 4-5 चलयो बायलो मेळोंक शकता म्हणून आनी चले हिंगा एक्सिडेंट जालो आनी कोण घरा उरलो जाल्यार बाबा कोण चोली आनी कोणाक चलो मेळपाक ना हें मातशें लक्ष घाल हिंगा इतलेंच आनी आमी एक्शन घेतले हिंगा. दुसरो कन्सर्न कितें आहा जाणा हिंगा हे पळय सांताक्रुजान हायवेचेर लोक वचपाक वयता हिंगासोर पळय ती कितलें डेंजरस आहा पळय ती ही व्हेहिकल सांताक्रुजान ती भितर पडटा पळय ती हायवेचेर मोदेकाच वयता. आतां ही हायवे जालेल्यान कितें जाता स्पिडी व्हेहिकल स्पिडीन येता आनी जरी तर ही व्हेहिकल थिंगासोर वचत जाल्यार असलो डेंजरस एक्सिडेंट हिंगा जावंक शकता लोकांक डिजास्टर जावंक शकता हिंगासोर. सो तो हें रोड इंजिनियरींग सारकें फेल आहा. ओरिजिनली हें कितें आसलें जाणा हो अंडरपास जावन आसून तो गुजरात जंक्शनाचेर भितरल्यान वचपाचो आसलो आनी तो तिका BSNL क्वॉर्टर्स आहा पळय थिंगा भायर सरपाचो आसलो. पूण हेणी कितें केलें हें सगळें हे बिल्डिंगाक साल्वार करपाक न्हू हिंगासोर इवन हें केलेलें ड्रॅगिंग केलेलें तेणी तें सगळें हें करपाक बिल्डिंगाक लागून हें सगळें रोड हें चेंज केलां आनी रोड इंजिनियरींग टोटल मॅस केलां टोटल फेल हें सारकें. इवन सेंट्रल विजिलन्स कमिशनाक आमी कंप्लेन केल्ली आनी सेंट्रल विजिलन्स कमिशन इज इन हॅज टेकन कॉग्निजन्स ऑफ इट बट वी डोंट नो वाय दे आर टेकिंग देअर ओन टायम टू इन्वेस्टिगेट. हे आहा पळय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नितीन गडकरी ही इज ऑल्सो अवेअर ऑफ दीस मॅस. तेणें इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आपूण 200 crores हिंगा दिता म्हणून हें रेक्टिफाय करा म्हणून पूण हें जायना. हय सो हे जे लँड फिलिंग केला ते कोणाच्या फायद्याक लागून केला आसतलें दिसता तुमकां? पळय आमकां शक्य आहा म्हणजे आमकां फूल डावट आहा की हे खंयच्या बिल्डराक सपोर्ट करपाक कित्याक तितलोच पार्ट तुमी पळयात 300 मिटर्स थिंगा सर्वीस रोड ना आनी आतां म्हणटा तो एक्वायर करूंक जाय ते कोण नट कोण रोड बांदता ते कोण दे आर फूल फर्स्ट दे बिल्ड द हायवे एंड देन दे वॉन्ट टू एक्वायर. आमकां कितें दिसता हितून दिसता की हो रोड भायर हाडलेल्या हिंगा एक्वायर रोड हें काबार जाला न्ही सारकें जोन आनी तेंचे एक्वायरमेंट काबार जाता थिंगा आनीक जावप पडटा. पण सकयल वचून पळय मागीर थिंगा बिल्डींग येता ते बिल्डींग मोडून तुमी एक्वायर करतले. दीस इज द टायम BJP गव्हर्मेंटान बरो रोड केल्या नो डावट केल्या तेणी रोड वे पूण हें मेस करूंक उपकारना. हें प्लीज दोतोर बाप पांयां पडटा रेक्टिफाय कर हें बेग्यान. आतां आनी नोटिफिकेशन येयलां की ऑल द सर्वीस रोड इज वन वे म्हणून पत्रा देवी टू GMC. हय तोच आमचो पॉयंट आहा हिंगा वन वे करूंकूच जायना हिंगा क्वेश्चन जायना आनी जरी तर हिंगा तर डबल वे केलो न्हू फाल्यां तो म्हणटलो आपूण रायटफूल येता हो म्हणटलो आपूण रायटफूल येता म्हणटकीर कितें कशें आतां कांय सोदमाना हिंगा वन वे करूंक शकत ना पॉसिबिलिटीच ना. आनी वन मोर थिंग हें जें नोटिफिकेशन आहा फाल्यां समज हिंगा एक मेजर एक्सिडंट जालो इन्शुरन्स कंपनी वील गो एंड स्टँड विथ दीस नोटिफिकेशन इन द कोर्ट. मागीर कोण CM
GM कोण येतलो आनी सांगतलो ना हे ऑन मोरल ग्राउंड हिंगा 2 वे दिला ऑन पेपर एक 1 वे हा म्हणून सो इन्शुरन्स कंपनी वील नॉट गिव यू कवर ऑन दीस सो हे कितें मॅच करून रोयला कांयच सोदमना आमी हे एज्युटेशन स्टॉप जावचें ना इफ they are rectifying it in this month of June and हिंगा कितें करता जाल्यार बरें then we will do something else we will gather people now बोमाकारांनी कहें केला तेका लागून आमी हे सांताक्रूज कोत्तले आनी आमी हे कोत्तले हिंगा But what is your demand? डिमांड हे रेक्टिफाय करा हिंगा कितें rectify, no? You have to rectify. Because you all are the authorities. You have powers to rectify the things. हांगासर वन वे सायनबोर्ड दिसना ट्रॅफिक पुलिसी दिसती पडना तो ते कम्युटर्स आहा तांकां खबरूच आसचें ना तें न्हू आमी कोण येता मरे हिंगा हिंगा कोण आतां आमी पूण ओके कोण बायल भुरगीं कोण एल्डर सिनियर सिटीजन येता तांकां कोण मनीस येता इतलो फोकस करा Out जाता. पावसाळे कशें डबल वे जाता पळय तो यूज जाता पळय तो सो थिंगा विलेज आहा न्हू ते विलेजीचो लोक आनी खंयच्यान वयतलो एका वचोंक जाय जाल्यार थिंगा हिंगा येवचेच पडले So it is a clear this that if this is not rectified in 1 month, we will have an agitation on the same place now. Right, John? कितें म्हणून करचें पडटलें आमकां नाजाल्यार आमी वॉट इज द यूज आमचो MLA मात सांगता हांव MLA जो काँग्रेसान सावन BJPन डेव्हलपमेंटाक गेला ही इज नॉट स्टेईंग 3 किलोमिटर पासून ना टू CM आनी इतर ते कडेन CM बोसा बाराबून आनी सुटाय करा हें नाल्यार फकत कलवटूच बांदूंक राहा कलवटूच बांदा नाल्यार हिंगा एक कलवट बांदा आनी हिंगा एक ब्रीज बांद वयल्यान So do something. You are gone for development. Show people that you are working for people. कितें गेला मॅच Thank you. Yes, thank you. हिंगा एक असो शॉट घेता